मागीर लोया मेटाचेर तुमी कितें सेक्युरिटी बी कितें दवरता रातची आसता मागीर ताणें कोणें पेंट केला मरे तें कशें दिसाचें हें कोणें कितें म्हणून न्ही पूण तें केलां आसतलें पयले दीस तें रातचें रातचो कोण आसता कोणाचो आं तांचो मागीर ते कितें बेश्टेच चवथ बीन रे आतां सनसेटार सेक्युरिटी आहा ते कोण आहा सेक्युरिटी तांचेर तुमचो कंट्रोल आसता काय ना मागीर आतां काल ते पेंटींग केलें म्हणटा पळय हाव समबडी कूड एंटर इन सायड सेक्युरिटी इज देयर राजेश रातचे वचून चॅक कर मरे तुमी गार्बेज बीज हें करपाक रावता तशें एक दीस रातचो वचा आनी चॅक करा न्ही सेक्युरिटी आसता काय ना सनसेटार पासे कोणा तरी एक ऑल्टरनेटीव एवरी वीक समबडी शूड टेक ए रावंड वन्स इन ए वीक कोण जाल्यार चॅक करपाक कावंटर चॅक केल्यार बरें रातचे 11 वरांनी सडनली वचून एक पासे मारून येवपाचें तुमकां कळटलें तें आसा काय न्हिदता कारण तो वॉचमॅन आहा तोय भितर पांघरून बी घेवन न्हिदतलो सुशेगाद म्हज्या कोतान तो भायर खंय बसता भायर बसता अशें म्हाका दिसना मातशें सरप्रायज चॅक करपाक हो सेक्युरिटी आहा खंय पूण सेक्युरिटी न्हिदता आसतलो रातचो कलेक्टराक युएनसीज बारीक बारीक तांची प्रॉब्लेमां बेजिकली थोड्यांक रुल्स रेग्युलेशन्स खबर नासता आतां देर आर लॉट्स ऑफ मुनकारियल हावस आसता मुनकाराचें हें आसता ताका मुनकारियल हावसाक तुका डिक्लेरेशन जाय पडटा मुनकारान डिक्लेअर करतकीर परचेस करपाचें आसता सो थोड्यांक दिसता की मुनकार डिक्लेअर केलो की ताजें काम जालें तो आनी तें परचेसा बी घालत ना इट हॅज टू बी put for purchase and then deputy collector has to pass an order fixing the rate 40 पैसे कितें and then it has to be mutated in his name ते करत ना थोडे जाण तांकां सांगलां हांवें अशें तशें ना तें तो म्हणटा आपूण मुनकार जालो आनी तो प्लॅन घालता तसो प्लॅन जायना न्ही आपूण बांदतलो जाल्यार तो प्लॉट हॅज टू बी इन युअर नेम यू आर डिक्लेअर्ड एज अ मुनकार बाय वन ऑर्डर ताका एक आनी प्रोसेस आसता 2 म्हयने लागता यू हॅव टू मूव फॉर एप्लिकेशन फॉर परचेस ताजे 2 हियरींग जाता देन द डेप्युटी कलेक्टर डिसायड्स द रेट एट वीच यू हॅव अशें म्हणटा रेट फिक्स करता 40 पैसे कितें वॉट एवर मिनिमम रेट कितें आहा तो ते फिक्स करता तें तुवें चलन भरपाचें देन मामलेदार गिव्स यू प्लॅन ऑल्सो अलॉंग वीथ दॅट ऑर्डर अशें आसता अश्यो खुबश्यो केसी तांकां खबर नासता म्हणटा ते डायरेक्ट मागीर प्लॅन रिजेक्ट जालो म्हणटा प्लॅन दिना म्हणटा अशें बाकीचे बारीक रिक्वायरमेंट कोणाक स्लॅब्स जाय खंय आनी गणेश चतुर्थीची कितें आहा गणेश चतुर्थी पावला कशें कितें आहा साफ बी करपाचें ना गणेश चतुर्थी म्युन्सिपालिटी एक 15 दीस पयलीं कॉमेस करता सगळीं मशिनां घाल ग्रास कटींग मशीन ड्रेन्स लीक कर तें चालू आसतलें तें करतले तांचे रुटीन प्लॅन आसा तो व्हडलोसो बदलपाचें कांय गरज ना इतले वर्सां करता न्ही तांकां खबर आहा ते आउटसोर्स करता ते आतां पयलीं भशेन सगळे म्युन्सिपालिटी घालना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर्स कोण आहा तांकां एंगेज केलो तो 4 मशिनां घालता करून ते सगळे 25 वॉर्डांत ग्रास कटिंगाचें कितें आसता तें चवथीच्या पयलीं काबार करता तें जातलें का तशें प्रॉब्लेम ना पुलिसांनी रजिस्टर केला केस आनी दे आर एसर्टनींग तांणी कॅमेरा बिमेरा सगळे व्हेरीफाय करता ते बहुधा म्हाका म्हणटाले ते कोण तरी मेळटलो म्हणून कारण सेक्युरिटी कन्सर्न जाता खंय सेक्युरिटी घालतले ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग थंय कोणें गेल्लें आनी खंय कोणें सेक्युरिटी घालप खंय तशें आतां प्रत्येक जाण एक्सिडेंट जालो की गव्हर्मेंटाच्या नांवान बॉम्ब मारता स्प्रे पेंट येवन आलो मारून गेलो ही पण एक महत्वाची जागा न्ही ती सामकी सगळ्यो जागा महत्वाचे रे ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग महत्वाचे न्यू कलेक्टरेट बिल्डींग महत्वाची तूं म्हणटा लोहिया मैदान महत्वाचें कितें सांबाळप म्हणजे कशें सांबाळप असो प्रश्न सगळे कडेन तूं सेक्युरिटी दीस रात सेक्युरिटी दवरपाक शकना न्ही इतलें एक्सपेंडिचर कोण करता अशें वचपाक जाय आतां असलें करपाक लागलें जाल्यार मागीर ताका अर्थूच ना तांकां सांगलां दे आर फायंडींग आउट थ्रू कॅमेरा सगळें फुटेज बिटेज चॅक करून रातचे 12 नंतर कोणें तरी केलां अशें तांणी हें काडलां 12 नंतर तांकां मुवमेंट मेळटा 12च्या नंतर अशें म्हणटाले ते सगळ्यांक चॅक करतले 12 नंतर कोण मुवमेंट केला तांकां चॅक करा सगळें कॅमेरा चॅक करान पळया कळटलें न्ही रातचे कोण भोंवता कित्या खातीर भोंवता हें कळटलें